स्पीकर सर एक 5 मिनटांची उलोवपाक म्हाका अत्यंत इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आमचो बाब युरी आलेमाव लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑपोजिशन मेंबरांनी जे आयज कॉलिंग अटेन्शन हाडला दोन वाटेनी आहा. एक इट शोज गोवा गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन आणि इट शोज what are we trying to project Goa as. आता बायणा म्हणटा पळय ते कितें आहलें जे बाब युरीन म्हटलें बायणा you cannot compare anywhere in the other coastal belt whether it is Kalangut, Kolwa or any other place. बायणा जे आहलें हें स्क्रॅप आहलें आमच्या वाटेन तशें ना. आता जे कोण सक्सेना आनी सिंग मिस्टर सिंग आनी मिस सक्सेना जी येता आनी हॉटेलान रावता तुम्ही आता भायले कोण उबे रावता ते भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता की यू कंपेर देम एज दॅट म्हणून मागीर पुलीस एक्शन घेतली आणि तुम्ही दाखयतले की हे पळय हे चालू आहा. बट डोंट डू लायक दिस. इट इज अ इंडस्ट्री. आमची जी इंडस्ट्री आहा ट्युरिझम इंडस्ट्री स्लोली गोईंग डावन. यू कॅन तेजेर आमी फातर घालया नाका न्ही. आमी रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटर्स. हांव मानता एक वाटेन तुम्ही जे उलयला की हे त्या डायरेक्शनान वचोंक पारना म्हणून. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू टेक एक्शन ऑन ऑल दोज इलिगल थिंग्स विच आर हॅपनिंग. हे जे सगळे स्पाची हे दिला एस्कॉर्ट सर्विसीसाचे जे नांवां दिल्या तुम्ही जे तुम्ही जो तर फोन मारी तो कितें जाय दे आर नॉट हियर इन गोवा अँड इफ दे टेल यू वॉन्ट दे टेल यू टू पुट मनी. दिस द सेम थिंग लायक एक हॉटेलाचे एक 5 स्टार हॉटेलाचे 4 स्टार हॉटेलाचे कोण वेबसायट तयार करता आणि लोक पैसे घालीत आहा भितर आणि आफ्टर 20 days इट कम्स टू लाईट दॅट इट इज ऑल स्कॅम म्हणून. सो इट इज द सेम थिंग. डोंट थिंक दॅट ऑल दीस थिंग्स आर रियल. सम मे बी रियल बट दे आर ऑपरेटिंग आउटसाइड द स्टेट. You don't bring a bad name for our state. We are in the tourism industry. If anything happens like this, the entire coastal belt people come to know immediately. It doesn't remain in hiding. Even if a illegal spy is operating and doing some hanky-panky business, तो 8 दिसांनी बंद पडटा. रोखडो कळटा. भायल्यान लायन लागता. भायल्यान लायन लागप म्हणजे आनी कितें चालू आहा भितर. सोमते वचोन रेट तेजेर बंद तो. तशें तुमी धरी नाका की बाबा हे सगळे चालू आहा. ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणटा पळय ते उतर कितें दोन भाशेनी आहात. ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणजे कोण तरी हिंगासून चेडवा सप्लाय करता दुसरे स्टेटीन धाडटा दुसरे कंट्रीन धाडटा हो गोंयान हाडटा फॉर दीस पर्टिक्युलर ट्रेड. तशें जायना. दाखोवया न्हू आमकांय दाखोवया. आमी कोस्टल बेल्टार 15 वर्सां जालीं आमी. सी यू हॅव टू बी व्हेरी दिस थिंग. आय partly agree with Vijay Sardesai. No, you have to be very specific. If you are saying human trafficking is happening in this state and especially in the coastal belt, we are responsible MLAs from there. You have to show us what is that. At the contrary, Speaker sir, agency's number, agency is working for 26 years. This is their number. Sir, agency to we are only doing with the government. I want to bring to the honorable. I want to bring it to the honorable leader of opposition as a nodre gadum sutta. This is the report of the government. We are discussing here. Speaker sir, this is the report of the government. एकच मिनिट हांव सोपयता तुम्ही उलयतना आमी उलोवंकूच ना. स्पीकर सर हांव इतलेच नोदरे काडूंक सोदता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या बाब विरेशाच्या पासून ऑनरेबल मेंबर आमी उलयता ते सगळी बरी गजाल आयना. आमी आमचे स्टेटीचे नांव काबार करता हितून. हे जे आमी उलयता पळय ते जे बायणा एक टायमार आहले ते बायणा दुसरे कडेन करूंक दिवंक जायना आमी. बट यू कॅनॉट कॉल मिस्टर सक्सेना एंड मिस कुमारी जी येता आणि हे करता ते भायल्यान उबे असलेले भुरगे न्हू ते कंप्लेन करतले फाल्यां आनी भितर उडय म्हणटले दिस इज नॉट अ लीगल दिस इज सम इलिगल थिंग म्हणटले गोइंग ऑन इन द हॉटेल. तशें करूंक जायना. दे आर कमिंग ऑन देयर ओन. दे आर बुकिंग द हॉटेल ऑनलायन एंड दे आर चेकिंग इन द हॉटेल. हाव यू कॅन डिस्क्रायब देम एज हू. तू जे उलयता लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जे मांडला you are creating doubt in the minds of the people who are standing outside in the hotel. He's taken my advice. I have only spoken on what an NGO working with the government has written. Speak and finish. And it is my duty to highlight it. Speaker sir, this is very important subject. The next name. या सब्जेक्टाचेर गोंय चलता आयज.
स्पीकर सर ह्या सब्जेक्टाचेर गोंय चलता सब्जेक्ट ना गोंय चलता म्हणजे म्हणजे कितें आमचे ट्युरिझम रिलेटेड इंडस्ट्री आहे ट्युरिझम रिलेटेड इंडस्ट्री आहे यू कॅनॉट पुट यू कॅनॉट पुट यू दाग लागूंक शकना आमच्या इंडस्ट्रीचेर तुम्ही दाग लावपाचो प्रश्न करता स्पीकर सर दाग लागूंक जायना दाग लागूंक जायना स्पीकर सर ते ह्या